खूप लहानपणाची एक ड्रीम माझी RX असतली म्हणून. टाइम टू रेस्टोर द बाईक मॅन. एका आता कसली करता पळय विथ माय टेक्निकल स्किल्स. रांगोळी घालपाचे चालू असा. म्हाका आणि ह्या किल्ले लोणचे घालू शकता. लोणचे काबार सो गाईज ही बाई जी RX घेतलेली ती आता फायनली वॉच पडला न्हू. आयज डिसमेंटल करता आणि रेडी करता पेंटिंग. सगळें कितें कितें ना तें घालता. सो लेट्स गो. हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशें आसात तुमी? देवाच्या कृपेन सगळीं बरी आहा म्हणून मागता. आनी आयज हांवें म्हाजी 2 स्ट्रोक बिस्ट भायर काडलेली आसा. ओके, बरें वॉच दिसता आसतलें तुमकां. टाइम टू रेस्टोर द बाईक मॅन. एका आतां कसली करता पळय विथ माय टेक्निकल स्किल्स. एक गाडयेक हांव अशी करता ती पळय सारकी शोरूमांतली ब्रँड न्यू गई. स्टे ट्यून गायज, स्टे ट्यून. माय 2 स्ट्रोक बिस्ट ऑन द वे. सारखे शोरूम कंडिशन करता पळय कसली. कितलो तेंप वायट पळयतालो हांव ही गाडी केन्ना भायर करतलो आनी रेडी करतलो म्हणून. फायनली इट वॉज अ ड्रीम फॉर मी टू ओ RX. खूप लहानपणाची एक ड्रीम माझी RX असतली म्हणून. फायनली आता हांव ही गाडी रेस्टोर करपाक वयता. बरें दिसता म्हाका, खरेंच बरें दिसता. एक फिलूच अलग हा RX चलोवपाचे. पण एक मात हा, गाडयेक व्हायब्रेशन खूब हा. ओल्ड न्हू गाडी सारकी. आनी कोणा कडेन गाडी आसली तेणी बरी मेंटेन केल्या ना न्हू. हे आतां कितें जालें, हांगा डस्ट बीच दिसता पळय तुमकां, हें आमगेर जाला. तेजे कडेन अशी जावंक नासली ती. तेणी बरी धुवन बीन दिल्लेली गाडी म्हाका. सो हांवें घरान दवरलेली न्हू. सो हेजेर डस्ट जाला पळय, पळयला. आतां वयता आनी धुता बरी आनी मागीर रेस्टोर करपाक चालू करता. आमचो जूड ब्रो सारको वेट करता आसतलो म्हाज्या RXाक. गायज, कोणाक RX आवडटा कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करा. आतां म्हाका ही गाडी रेडी करतले न्हू. सॉलिड करचो आसा. पण आय प्रॉमिस गाडी नंबर 1 करता पळय सारकी कंडिशनान. ब्रँड न्यू हा सारकी कचकचीत. कोणी म्हणचोच ना ही गाडी इतली ओल्ड म्हणून. अशी दिसल्यार पयल्यारूच कळटली अरे शोरूम कंडिशन मरे म्हणटाले कोणय. ते बीन सगळे व्हायब्रेट जाता पळय. बघा गाडी मात धांवता सॉलिड हा. रॉकेट कशी धांवता सारकी. म्हाका दिसता ही कोणा कडेन आसली तेजे कडेन कितें पोर्ट आसली जाल्यार खबर ना इंजिनान बीन. पण म्हाका मातसो पावर चड लागता गाडयेक. जालें आतां ही रिस्टोर करपाक फूल पावर सारकी. वा A few moments later. आयज 11 दिसाचो गणपती पावयता म्हापशेचो आमच्या. आणि तुम्ही पळोवपाक शकता बाजार सगळो खाली आसा. ह्या रोडांतल्यान गणपती बाप्पाक व्हरतले आनी कितले खाली खाली दिसता पळयात. हांगासर पळयात रांगोळी घालपाचे चालू आसा. हे पाय
ही पळय बरी दिसता न्हू. पाय दवरू नाका. यो बरी दिसता पळय. सगळ्याक घातल्या. हय सगळ्याक घातल्या पळय. फालोडा फालोडा नो हा फालोडा फालोडा. सो गाईज ड्रोन आमचो चार्ज जावपाक दवरलेलो आसा. आतां पळोवया केन्ना सोडपाचो तो. चड करून हांव फाल्यां वयतलो सोडपाक. लेट्स सी. नॉट शुअर. चार्ज करता बरें क्लीन करून दवरता. क्लिनर बीन रेडी दवरला हांवें. आतां मातशें वक्तान क्लीन करतलो. खूब जाण न्हू गायज म्हाका क्वेश्चन विचारता कसलो कॅमेरा यूज करता. ड्रोन यूज करता. सो गायज तुमकां ड्रोनाचें सांगच्या पयलीं तुमकां एक गजाल सांगता. 1.5 लाख 1 लाख 80,000 जावं 90,000 70,000 ड्रोन घेवच्या परस व्हेरी इम्पॉर्टंट नॉलेज तुमकां दिवंक सोदता की ड्रोन घेता कित्याक तेजो पर्पज कितें तो पयलीं डिसायड करा. दुसरी गजाल ड्रोन घेता जाल्यार तेजो फायदो जावंक जाय. फॉर एग्जाम्पल हांवें ड्रोन घेतला, हांव उडयता, आमी व्हिडिओ काडटा, आमी तेजेर अर्निंगूय करता. तुमी जर बेश्टेच घेवन ते नाका जाल्ले रिल्स काडपाक, नाका जाल्लो थंय हेका गेले थंय शो मारपाक, मार्केटान गेले थंय शो मारपाक, त्या खातीर घेता जाल्यार तो ड्रोन युजलेस. कांयच फायदो. तो ड्रोन तर तुमकां 1 रुपया अर्न करून दिना जाल्यार तो ड्रोन युजलेस. ओके. सदीत काय तो मोबायला भशेन यूज जायना. केन्ना खंय गेलो जाल्यारूच उडयलो आनी बाय चान्स तुमचे कडेन उडोवंक जायना आनी खंय शिरकालो पडलो, लाखभर रुपया नुकसाण. सो हेच्या पयलीं पर्पज कितें ड्रोन घेवपाचो तो पयलीं डिसायड करा. हा ड्रोन बाबा आमकां अर्निंग करपाक जाय. कोण फोटोग्राफी करता, कोण फिल्म मेकिंग करता, कोण वेडिंग शूट करता, तेंकां हो ड्रोन बेस्ट. आनी हांव जो ड्रोन यूज करता हांव DJI यूज करता. DJI. सो तुमी ड्रोन यूज करता जाल्यार DJI यूज करचो. क्वॉलिटी बेस्ट आहा, गिम्बल बेस्ट आहा, स्टेबिलिटी बरी आहा, बॅटरी लायफ इज गूड. आतां नये DJIचे बरे बरे मॉडल्स येयलेले आसा. तितून आनीक बरे विज्युअलिटी येता. बॅटरी लायफ 40 मिनिट्साची बीन येता. एक्स्ट्रा बॅटरी मेळटा. खूब कितें कितें आसा. सो स्टार्ट करा बेसीक DJIचे. DJI मिनी 2 बीन यूज करा आनी मागीर तुमकां तर प्रोग्रेस जाता जाल्यार अपग्रेड करा. हांवें खूब जाण अशें पळयलेले आसा हो काडटा म्हणून आमी घेवया, तो घेता म्हणून आमी घेवया आनी व्हिडिओज घालता आनी कांय अर्निंग कांय ना. बेश्टे शॉक के लिए पाल के कुछ फायदा नाही आहे इफ यू आर नॉट युजींग इट इन अ गुड वे. ओके. तेतून तुमकां फायदो जायना. नाकाल्ले घेत रावता. नो यूज. एक शेणटलो परत दुसरो हाडया म्हणटा वेस्ट ऑफ मनी. सो बेश्टे तुमचे पयशे वेस्ट करूं नाका. त्या जाग्यार आनीक कितें घेया. कोणाक खरीच गरज आसा DJI इज द बेस्ट ऑप्शन. ओके. सो गायज आमगेर आयज पुलाव करता न्हू. सो हांव अंकिताक सगळें कटींग करून दिता आनी हांव भायर वयता आनी मोबायलाचेर म्हाजे व्हिडिओ एडिटींग करता. आवय कितें चल्ला? पुलाव. आकाक खबर आसले आयज म्हाजो वेज डे म्हणून न्हू आयज. आयज आकान आमकां केल्लेले आसा पुलाव फूल पावर. हे म्हाका आनी ह्या कितें लोणचें घालूं शकता? लोणचें काबार ओ हो आयज व्लॉग पळया. आयज हांव वेज आनी आक आयज नॉन वेज. आकाच्या ताटान पळय तंदुरी दिसता आनी म्हाज्या ताटान कांय ना पळया. आनी ब्रेड हाडला. आक तुवें ते ब्रेड कित्याक हाडला? पुडिंग करपाक. केन्ना आतां मेळटलें म्हाका? तेजो ताती घालचे पडटा. मागीर हांव 12 उपरांत खावपाक रेडी आहा. बरें तर करता. आमी शुगर मू खातली हय जाल्यार बरें टेन्शन ना तर. चला चालू करुया. ची घाण तुज्यो वाण्यो. चला जेवया फूल पावर. कॅप्सिकम बीन बरी आहा भितर पळय.
पूण हाक म्हाका तंदुरीचोय रूच येता. तूं हांव एकलेच विचारा खाताय तुका. मगो आक तूं एकलेच खाताय हेच चूक मगो आमकां. ना सारकें सांग. तुका नाका न्हू म्हणून हांव खाता. काय काय 2च पीस हा. तुज्या पोटान दुखतलें हांवें म्हाका सांगू नाका. दुखो. सो गाईज तुमकां सांगूंक सोदता की दोज हू हॅव किडनी स्टोन, ओके, पोटॅशियम सिट्रेट 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, आल्कास्टोन B6, ओके, फ्लेवर्ड असता ते, शुगर फ्री, ओके, हें बेस्ट सांगता तुमकां कशें तें. ओके, आल्कास्टोन B6 सिरप एका येद्या ग्लासान घालपाचें, ओके, 30 ml घालपाचें, धवपाचें, पिवपाचें आनी उदीक पिवत रावपाचें. मागीर कितें जाता, जो स्टोन आहा पळय पोटॅशियम सिट्रेट आहा, चड सॉल्ट खावन टमाटाच्यो बियो, मिरचींच्यो बियो हे सगळें जावन जो स्टोन जाता तो न्हू ऑटोमॅटीक हे सिरप पियले काय मेल्ट जाता, गाल ब्लॅडरान पडटा आनी मागीर मुतोन भायर सरता. ओके, पातळ जाता, मुतोन भायर सरता. सो दीस इज व्हेरी युजफूल, बेस्ट सारकें, टॉप सारकें. आल्कास्टोन B6 कसलेय फ्लेवराचे घ्या, शुगर फ्री असता ते, यूज करा, पिया आनी कोणाक किडनी स्टोन जाला, गाल ब्लॅडरान जाला, खंयसुरी जाला, किडनीक जाला, डेफिनेटली वयतलो. ओके, आनी हेका ट्राय करून पळया. तुमकां कोणाक त्रास खूब जाता जाल्यार ट्राय करचें तुमी. ओके, तशें. आनी एक व्हेरी युजफूल आसा तें तुमकां खबर आसा, जे कोणाक किडनी स्टोन जाता न्हू, मातशें न्हू पोट सुजलेल्या भशेन आसता केन्नाय. सो भितर गॅस जाल्लेली आसता आनी दोन हे वस्तू उगडास दवराय हमेशा, आल्कास्टोन B6 आनी पेन डी. गॅस जाता पोटान खबर आसा, ती गॅस उडोवपा खातीर पेन डी यूज करतात. परत आयका, पेन डी ही टॅबलेट यूज करा, नॉट एवरी डे, 6 days. आनी हे जे सिरप आसा ते 15 दीस यूज करा आनी मागीर म्हाका सांगा. हांवें सांगलें ते सारकें आसलें की ना पळय तें. ओके, सो गायज हो यूज करता हांव हेल्मेटाक कॅमेरा. आयज ब्लॉग पयला आसतलो तुमी न्हू, हो केल्लो यूज हांवें Insta360. आनी मेन म्हणटा पळय ते गायज हे इक्विपमेंट हेजेर आमी जोडटा आमचे डेली ब्रेड. सो हे नीट एंड क्लीन आसोकूच जाय. सो हांवें सगळें नीट एंड क्लीन करून दवरलेलें आसा आनी आतां तो फूल चार्ज जाल्लो आसा. सो पॅक करता, फाल्यां तुमकां बरें ड्रोन शॉट घालता. ओके, सो म्हाका एकल्यान विचारलेलें की केन्ना कोणा वांगडा बाय चान्स रेप जालो, कितेंय जालें, देवा कडेन मागता अशें कानाक धरून चूक जाल्यार माफ कर उलोवपाक पासून म्हाका. पण कोणा वांगडा तर कोणाक देवा कडेन मागता, कोणा वांगडा हे सिच्युएशन येवं नाका पुरो. पण आयज काल तुमकां खबर आसा, जे वानर, जे रानवटी भुरगे हांगा संवसारान भोंवतात, तांकां चेडवां, बायलां, भुरगीं, धाकटीं भुरगीं, तांकां कांय फरक पडना. हे असले सिच्युएशन केन्नाच तर कोणा वांगडा जालें जाल्यार प्लीज धरात तकलेन की अशें केन्नाच बाय चान्स देवा कडेन मागता जायना पुरो. बाय चान्स जालें जाल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल गो डायरेक्टली टू द नियरस्ट पुलीस स्टेशनाचेर FIR फायल करची. ओके, आनी त्या दिसा त्या टायमार न्हांवचें न्हू. ओके, डू नॉट टेक बाथ. DNA हे मेळचें ना मागीर जेन्ना तुमी हॉस्पिटलांत वयतले तुमचें चॅकअप करपाक, तेन्ना तुमकां तें मेळचें ना. नायत जाल्यार इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल की ती केस स्ट्रॉंग जावपाक. चार्जशिटाचेर तांकां पुलिसांक कांयच मेळचें ना मागीर दाखोवपाक. सो आनी अशेंच कल्प्रीट जे आसा पळय, रेप केसीचे जे रेपिस्ट आसा पळय, ते अशेंच खुलेआम भोंवतात मागीर. सो हांव परत एकदां देवा कडेन मागता, असले खंयच्याच म्हाज्या भयणी वांगडा जावचें न्हू, जावं खंयच्याच भुरग्या चेडवा वांगडा, जाणट्या वांगडा, कोणा वांगडा जावचें न्हू. पण बाय चान्स हें जालें जाल्यार हें ऑलवेज रिमेंबर दवरा की तुमी बिफोर टेकिंग बाथ पयलीं तुमी पुलीस स्टेशनार वचून FIR रेजिस्टर करची आनी मागीर फुडलो प्रोसिजर तुमी हें करचो. ओके, सो अशीच म्हाजे कडेन एक मॅसेज येयल्लेली आसा की अशें जालां. आमी हे व्लॉगान भुरग्यांचे तसले घालूं शकना कित्याक तुमकां खबर आसा चेडवांची नांवाची घाण जावपाक टायम लागना. सो हांवें ताका रिक्वेस्ट केलें, गो नियरस्ट पुलीस स्टेशन आनी FIR फायल करची. चड करून तुमकां न्यूजार दिसों शकता. ओके, सो गायज आयचो ब्लॉग तुमकां आवडला आसतलो. लायक, शेअर, सबस्क्रायब करपाक विसरू नाका. हांव मेळटा तुमकां नवें इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. सद्या आतां हांव बिग बॉस पळयता. पळया.